नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक केवकार. हांव सुशांत गोगलकार सांगाती गौरांग प्रभू मळकर्णेकार तुमचे मुखार घेवन येतात ह्यो आमच्यो साश्टींतल्यो खबऱ्यो, सगळे गोंयच्यो खबऱ्यो. आज सद्याक आमी म्हणटाले की लोकसभा इलेक्शनाचो जेन्ना लागीं येतले दीस तेन्ना खरे तरेन वातावरण घडटलें म्हणून आतां तें कळपाक लागलां. मेन म्हणटा ते पयलीं म्हणटाले एकच वळेच्या बीजेपी दिसता, पूण आतां बीजेपी दिसना काँग्रेसी भितर आपूण दिसपाक लागले आनी ती सामकें ठळकपणान दिसपाक लागले. आनी हे सगळे पार्श्वभुमीचेर फाल्यां आमची बीजेपीची कॅन्डिडेट आसा पल्लवी धेंपे ही फाल्यां आपलो उमेदवारी अर्ज करपाक मेन म्हणटा बीजेपी हो उमेदवारी अर्ज पसून एक इव्हेंट करपाक सोदता अशें दिसता. पळोवपाक ताची तयारी जर पळयलें कितें सद्याक तयारी जाल्या तयारी म्हणल्यार तांच्या ऑफिसा कडेन पयलीं सगळे कार्यकर्त्यांक तांणी जमपाक सांगल्यात आनी थंयच्यान ते एक रॅली टायप बारीक चलत वचून कलेक्टराक वतले आनी थंय ते फॉर्म भरतले. आतां सद्याक बीजेपीचे ऑफिसाचे सकयल माटो घालपाचें काम चालू आसा. म्हणजे येदे मोठ्या प्रमाणान ते आपलो उमेदवारी तयारी तांची चालू आसा. माटो घालून थंय एक बारीकशी पब्लीक मिटींग टायप जातली, लोकांक येवपाक लागून वताक लागून सावळेक बी तसोय आसपाक शकता. पूण मोठ्या प्रमाणान कार्यकर्ते तांणी हाडपाचें आनी एक शक्ती प्रदर्शन टायप करपाचें थंय ठरयल्लें आसा. आनी फाल्यां आमचे बीजेपी वता आनी परां काँग्रेस हे करता. आनी काँग्रेसीचे आज माणिकराव ठाकरेन सांगलां की सगळे पक्षाचे जे नेते आसात आनी कार्यकर्ते आसात त्या दिसा थंय हे आसतले म्हणून. आयज तांची ग्रेस मॅजेस्टीक ह्या हॉटेलांत मिटींग जाली. तातूंत ती ताजी माणिकराव ठाकरेच्या अध्यक्षते खाली जाली. तातूंत भितर सगळे ओपोजिशन पार्टी शामील जाल्ले. म्हणजे विजय सरदेसाय आशिल्लो, एल्टन आशिल्लो, हल्डोणचो MLA आशिल्लो, युरी आशिल्लो, अमित पाटकर, वेन्झी, अमित पालेकार, जुजे फिलिप डिसोजा, शिवसेनेचो जितेश कामत आशिल्लो. अशें सगळ्यांनी हें केलें. आनी मेन म्हणजे थंय डिस्कस केलें की आमी प्रचाराची जी रुपरेशा आसा ती ठरयली. ओपोजिशन म्हणजे तांचे जे एलायन्स पार्टनर आसात तांचे कडल्यान तांणी इनपुट्स घेतले. सो आज कितें हाजे पयलीं कितें जातालें, सगळे वेगळे वेगळे प्रचार करताले. काँग्रेसी बरोबर काँग्रेसीच्या प्लॅटफॉर्माचेर जे एलायन्साचे आसात तांकां हें नाशिल्लो, काँग्रेस आपले तरेन करताली प्रचार. सो आयच्यान तांणी तो ठरयल्या रुपरेशाक कशी करपाचो प्रचार, खंय खंय कितें सगळ्यांक कामां वांटून दिलीं. आनी ताजे नंतर हेंय जालें. ताजे बरोबर स्टार कॅम्पेनर भायल्यान कोण येवपाचे, कोण येतले तें सांगलें ना. पूण तांची नांवां ताणें घेतिल्लीं आसात. म्हणजे गोंयाक खंय खंय मिटींग करपाची, सावथ गोवाक खंय करपाची, नॉर्थ गोवाक खंय करपाच्यो, हो फूल प्लॅनिंग ताणें केल्लो आसा. हो अजून डिस्क्लोज केलो ना. तर ताणें नांवाचें लिस्टय केलां आनी तें लिस्ट म्हणटा आमी हायकमांडाक धाडटले आनी त्या प्रमाणे खंयची कोणाली अवेलेबिलिटी आसा तें पळोवन सगळें फायनल करतले. बट जो लोकल हाजेर जो प्रचार करपाक जाय, प्रत्येक मतदारसंघ कोणाक वांटून दिवपाचें, कित्याक तांचे कडेन तितली मनुश्यबळ ना. सो हें ताणें आज थंय ठरयल्लें आसा. पूण एक आतां जर पळयलें काल आमची काँग्रेसीची मिटींग कुडचड्यार जाल्ली आनी कुडचड्याचेर म्हणजे काँग्रेसीचे हातूंत पसून आसतलें की अपेक्षा पसून आसतलें अशे तरेन काल थंय विर्याताचें स्वागत जालें. आनीक एक ते विर्यात भितर आसतना ताजेर फुलो ताका पयलीं आरती उळावून फुलो ताजेर घालून ताजें स्वागत केलें. आनी हातूंत सगळ्यांतले जर पळयलें न्ही जी फुलां घालपी आशिल्ली ह्यो बायलो आशिल्ल्यो तातूंतली थोडी जाण फाटले खेपे काजला बरोबर आशिल्ल्यो. सो कुडचडेचे वारे बदलता दिसता तुका? ना, कुडचडेचे वारे कुडचडेचे वारे बदलपाकच जाय. पळय कशें आसा, ही जरी लोकसभेची निवडणूक आसली जाल्यार ही एक अस्तित्वाची लढाई आसा. फॉर एक्झाम्पल काही मध्ये फुडली विधानसभेची पूर्व तयारी आनी स्पेशली कुडचड्यार. कित्याक कुडचडे नेक टू नेक जाल्लो. अमित पाटकराक दुसरो आसा जो कुडचडेचो, तो काँग्रेसीचो प्रेजिडेंट आसा. सो ताका जर मुखार हें करतलो, ताजें भवितव्य जर दाखयतलो जाल्यार हांगा लीड घेवप म्हत्वाचें. सो ताका नेट मारचोच पडटलो कुडचड्यार. आनी त्याच वटेन काब्रालाक बी आपलें जर अस्तित्व दवरतलो जाल्यार ताका ताज्या खातीर खूब मेन आसा. थंय आनी कितें आसा की थंय नाय म्हणल्यार बीजेपीचे 2 गट आसात. आनीक आपण एक काम केलें दुसऱ्या गटाचो हे वाडटलो हे आशिल्ल्यान तो हाली जाला. दुसरो गट आसा तो हाली जावपाक लागला, आकार घेता. आनी ताका लागून एक तरेचें जाला की सगळे जे कार्यकर्ते आहात तांच्या मदीं संभ्रम जाला की काम कशें करपाचें काम ना. एक ग्रूप हो आसा, एक ग्रूप तो आसा. तूं बरोबर आसा. आनी तशें काँग्रेसी भितर ते ग्रूप आसाच. एक सायडीक काँग्रेसी पयलीं सदां आसतले. हय, आतां बीजेपीक दिसपाक लागले. बीजेपीक दिसपाक लागले. म्हणजे हो ग्रूप आतां नवोच तयार जाता आनी आतांच वयर येता. आनी ह्या ग्रुपा बरोबर जो दुसरो ग्रूप जाता तातूंत युवा चड आसात. आनी फकत ते कुडचड्याचेरूच न्ही, केप्याकय 2 ग्रूप केप्याकय 2 ग्रूप आसा. सगळ्याक तशें काणकोणय 2 ग्रूप आसा. 3 ग्रूप आसात. 3 ग्रूप आसा.
सो हें आसा ताजे नंतर जे मिटिंगे भितर आनी एक इम्पॉर्टंट पॉयंट आयलो तो म्हणजे आडजीचेर. आडजीन जे 3 डिमांड आज तांचे मुखार दवरले तातूंत भितर मागीर जे प्रेस कॉन्फरन्स जाली तेन्ना आमी विचारले ताका तुमी आडजीचे हाका कितें रिस्पॉन्स दितलो. सो तांची रिप्लाय जी आयली ती एकदम म्हणजे अशें की आडजीन जो आमकां घाला तो आमकां एक ट्रॅप करपाचो. तो बीजेपीच्या हातूंतल्यान तांकां शिकयला आनी तो ट्रॅप केला. कारण जो पयलो मुद्दो येता म्हादय आमी म्हणटा म्हादयीक पयलीं साकून बोळ मारीत आसात. सो हो मुद्दो खंयच लागना. तुमी आमचे बरोबर रावना कित्याक. तुमी हे सगळे ओपोजिशन जेन्ना एकठांय आयले सगळे ओपोजिशन आमी एकठांय आयलेत आनी आमचो एकूच ध्येय की बीजेपीक उडोवपाचो जाल्यार तुमी असले कंडिशनां कित्याक घालतात काय म्हण सरळ सरळ ताणें प्रश्न केल्लो आसा. तुमी कंडिशनां ही ब्लॅकमेल कित्याक करपाक घालतात नाकाशिल्लीं. तुमकां जर जाय न्ही दिसता ओपोजिशन उडोवपाक जाल्यार सॉरी रुलिंगाक उडोवपाक जाल्यार तुमी आमचे बरोबर रावात अशें तांणी सरळ आडजीक आव्हान दिल्लें आसा. आनी तांणी ज्यो 3 डिमांड सांगिल्ल्यो त्यो ताणें भायर मारिल्ल्यो आसा. आनी माणिकराव ठाकरेनूय म्हणलां की बीजेपीचे हे अशें कोणाकूय फुडें काडून जे काँग्रेसीची मतां फोडपाक शकतात तांकां फुडें काडून तांकां वेंचणुकेक दवरप हो बीजेपीचे म्हणटा पयलीं साकून एक फॉर्मुला आनी तो म्हणटा तोडा फोडा आनी सत्ता हाडात. तोडा फोडा सत्ता हाडात हें म्हणटा हें बीजेपीची एक हें म्हणजे एक अस्त्र इलेक्शनाक जिखून येवपाचें हें आतां चलपाना. आनी तो म्हणटा हांगा ते आर्जीक वापरून करतात आनी हें आतां हाजे फुडें चलपाना. लोकांक हें कळिल्लें आसा अशें तांणी माणिकराव ठाकरेन सांगिल्लें आसा. पूण आतां एक हे आशिल्लो की विजय आज आयला आनी आज विजयान सामकी येवन आपल्या स्टायलीन सारको हें केला आनी तो एक उलयता दिगंबराचेरय ताणें क्रिटिसिजम केलें कित्याक काल ती एक आमची पन्ना हें आशिल्लें ताचेर एक दिगंबराचें ट्वीट आयिल्लें आनीक दिगंबरान म्हणिल्लें की सगळे लोक आतां फातोड्ड्या खातीर पॅशनेट सोल्स हॅव कम टुगेदर अशें म्हणून दिगंबरान एक ट्वीट केल्लें. त्या हाका लागून विजयान ताचेर बरीच बडी मारल्या. 70 वर्सांचेर म्हणटा तो पॅशन कळपाक लागली दिगंबराक. आनी आमकां फातोड्डेकारांक तुवें शिकोवपाक नाका डेवलपमेंट करपाक. आमचे फातोड्डे मडगांवच्या खूब मुखार आसा. आमचो प्लॅन डेवलपमेंट आनी तुवें जी मडगांवची वाट लायल्या ती पळयली पळय आमकां मोतीडोंगर मॉडल नाका म्हणटा हें विजयान सरळ सांगिल्लें आसा. सो तुवें जे फाटली कांय वर्सां भितर जे फातोड्डेची वाट लावपाक अशे कांय प्रोजेक्ट हें केल्ले आनी तातूंत भितर लोकांचे सवाय भितर जमनी घेतिल्ल्यो त्यो ताणें आनीक आरोप केला. त्यो जमनी तुमी 5 रुपयांनी आनी अशें करून घेतिल्ल्यो सवाय भितर शेतकारांल्यो त्यो आतां तुमी बिल्डराच्या घशाक घालपाक मास्टर प्लॅन हाडपाक सोदताले. ताकाय आमी अपोज केल्लो आसा आनी हो आमी केन्नाच जावपाक दिवपाना. तो म्हणटा की तो मास्टर प्लॅन लोकांक केन्ना दाखोवंकच ना. लोकांक आमदार जावन दाखयलो ना. तो हिडन एजेंडा आशिल्लो की बिल्डराच्या घशाक हो घालपाचो आनी हें कारस्थान हें आमी मोडिल्लें आसा आनी हाका आमी केन्नाच सपोर्ट करपाना म्हूण विजयान थंय. सो एकंदर हो जर वातावरण पळयलें जाल्यार आमी म्हणटाले तशें आतां वातावरण तापपाक लागलां. आनी मेन म्हणजे आज जे पळयलें तुवें थंय म्हणजे सगळे इंट्रस्टान थंय आयले आनी विदावट एनी डिफरन्सीस म्हणजे फर्स्ट टायम अशें ओपोजिशना भितर दिसून येवपाक लागलां. आनी जे काँग्रेसीन सांगलें तें तांकां ओपोजिशनाकूय बी सगळ्यांनी एक्सेप्ट केल्लें आसा. एक तेंपार हेच फॉर्मुला एक तेंपार जेन्ना काँग्रेस स्ट्रॉंग आशिल्ला तेन्ना बीजेपीन वापरून बीजेपी सत्तेर आयिल्ली बरोबर. जेन्ना सगळे बाकीचे पक्षाक घेवन आघाडीचे हे सुरू केल्ले बीजेपीन. सो तेच आतां हांगा आतां काँग्रेस करता काँग्रेसान बाकीचे करतात आनी मेन म्हणटा ताका गोंयाकय हाका हे सगळे आतां लोकांचो तेंको मेळपाक लागला पळोवपाक दिसता पळय. लोकांचो तेंको मेळटलो तो आमकां मतमोजणी जातकीर कळटलें. पूण ओपोजिशन सद्या युनायट जाल्लें आसा आनीक एक वेगळो म्हणजे जे डल पडिल्लें ओपोजिशन कांय ना म्हणजे दुसरी सायड सामकी अशी आसा ती आतां मातशी उबारी घेवपाक लागल्या. आतां येणाऱ्या दिसांक ते कशें ग्रावंडार देवन कितें करतात ताचेर सगळें डिपेंड आसा. जे जर हे पळयलें कंपेरेटिवली ज्यो आमच्यो पल्लवी देपेच्यो पळयल्यो आनीक आमच्यो विर्याताच्यो पळयल्यो जाल्यार पल्लवीच्या हाका गर्दी बिर्दी आसता सगळें बरें आसा. पूण विर्याताचे हाका जो हे आसता पळय उत्स्फूर्तपणां आसता तो तिजे हाका केन्नाय म्हणल्यार अशें दिसूंक ना. म्हणल्यार ते दॅट इज प्लॅन केल्ले एक सभा आसतना आशिल्ले पूण हांगा लोक उत्स्फूर्त आसतात. आतां मेन हें केन्ना आसा आतां विजय कसो ग्रावंडार देंवता पळय ताजेर सगळें आसा. कारण विजय खंय खंय कितें मिटींग घेता आनी तो मातसो उलोवपी बी तसो खडेगात सामको आनी पॉयंट टू पॉयंट उलोवपी. सो फावटी तशें पळोवपाक गेल्यार हांचे कडेन बरे उलोवपी आसात. एक आसतलो विजय आसतलो
दुसरो अमित पालेकर आसा, तिसरो वेन्झी वेन्झी आसा, आसा. हे लोकलच यंग टीम आसा, यंग टीम फ्रेश आनी यंग टीम आसा. इवन पाटकार बसून बरो उलोवपी. हय हय हय. सो हे जर पळयलें जाल्यार आमी सदां म्हणटाले तशें की रंग येवपाक लागला. शिगमो सोंपलो पूण राजकीय शिगमो आतां सुरू जाला आनी हो शिगमो आतां बरोच रंगतलो. हे काल आनी पयर अशें 2-3 दिसांची जे जर सगळी सभा पळयली आनी हाजे वेगळो दिसपाक लागला. फाल्यां तातूंत आनीकय भर पडपाची आसा, कारण फाल्यां आमचे पल्लवी देपे आपले नॉमिनेशन्स बसतात आनीक भाजपान तो एक इव्हेंट करपाक लागला आनी ताका तशेंच उत्तर परां काँग्रेस दितली अशें ताणें म्हणलां. सो ही सगळी हे आसा ते तुमकांय आयकोपाक आवडटलें. जें कितें जाता जे आमचे ते आमी तुमचे मुखार घेवन येतले आनीक सगळी जी म्हायती आसा तितून मुखार आमी हाडटले. ताका लागून एकच तुमचे कडेन रिक्वेस्ट की गोमंतक टीव्ही पळयत रावात आनीक आमकां असोच तेंको दियात. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.